स्कूला वचक रिक्षा येता उठायला की ना म्हणगोत ना. गुंडा 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 उठाय नाही रे तू अनिका स्कूला वच्चे असा उठा उठा. अम्मा कसनम्मा अनेक 5 मिनिट होने देता लायक सोपन येता आशिल्ले तू कशें बेडशीट काडून जगेल म्हाका. अयो वपास निदल मुहो खिडकी पूरा ओपन कर नो फॅन बंद करून सोडता कशी निदत पळयता. अम्मा तू डिस्टर्ब कर नाका तू वस हांव आत्तेत पळा. कसनम्मा उठयना म्हूण सांगून मिक्सी शब्द आयदन शब्द पुरा करतास तू. अशी केल्यार पुणे उठायत म्हणलं रे गुंडा असं उठायला नव्हे तो आता वचून न्हावून घेनो ब्रश करून घेनो देवा पूजनी करून घेनो मागीर टिफिन करून स्कूला वच. सकाळी उठून मोबाईल पळयतास रे तू आणि ते मोबाईलांनी पळोवचे ना वस स्कूला वच आता. जाय तम्मा ए नेक्स्ट तू गुंडल स्टॉप. ए रंगा चिमटो नक रे नु तू बैस रे. तुम्ही अशी रिक्षांत लढाई करता रबला रे तुमका हंगात देऊंगा नव्हतं पळाव. गुंडाईलो नु तर बैसात रे कितलं त्या गुंडाईलो. ए कस गोनिक्की आमक सांगून तूच गलाट घालतास. उंडाडी गुंडा ಎಂಟುಲ್ಲಾಡು ತಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಎಂದ ಈಗ ಗುಂಡ ಬಂದ. सकाळी तुमगल बॅग रिक्षावर घालीन ना. हा ये वचा आम्ही कितले गम्मत जाते ना रे अशी पुरा रिक्षावर वच्चाक. ए चरडुआ स्कूल लगलगी आईले देवंचाक तुम्ही आता रेडी रब्बाची. ए गुंडा होमवर्क कोर नाहीला रे. ना रे बोरोचक पेन खाली झालं माराया. गुड मॉर्निंग सर. ए हा म्हणे तू विन झाले ती हाय फाय. ए हा मैं येत तुमगे लोटू खेळूको. हा या गो निकी तू गुंडल पार्टी. भाई और बहनों, आज रात 12 बजे से ध्यान से सुनिए, आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने वाला है. इथे ताई तुकुन लॉकडाऊन के आधीची कसं सामानाने असले हाण घेऊ का के वग्गी वचून एक सामान हाडती ते कसं की कोरोना म्हणचायला के वतना मास्क आणि घाण घेणं असाची. एक पंतक सामान हडची बितेरी या पुಳ್ಳಿ ಕಾಲಂತೂ ಆದಿ ಮಾನವ ತನ್ನ ಪುರ ರನ್ ಅವಚುನು ಬೇಟೆ ಕೊರ್ನೆ ವಚಸಿಲ್ ಪಡೆ तशी फील दल मारती कसन अवस्था बाय. गुंडा मोबाईल घे रे. हा कसं मोबाईल घेऊ का इतले दिवस मोबाईल आपळला रे कसले मोबाईल यूज करतास म्हणताशिली आता कसले का मा मोबाईल देतास. होय रे आता लॉकडाऊन नमा स्कूला वचक ना हे कोरोना आयल दिकुनो स्कूल स्टार्ट कर निघतानी आणि का तेच तिकुनो टीचर ತಂಗೆ ಲೆಕ್ಕಸಂಕಿ ಕ್ಲಾಸಾचे व्हिडिओ पूरा नोट्स हंतू पेटयता काय रे गुंडा हंतू पळोनो शिकवा तुम्ही. व्हेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. I will take your attendance now. आम्ही तुमगेला अटेंडन्स घेता असा. गुंडा 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 प्रेझेंट मॅडम गुंडा. हे गुंडा खरी होतस रे हंगेन बैसयो मक्क वे हे क्लास. अम्मा म्हाका एको कडेन बैसून पाय दुखतास हांव ಸ್ವಲ್ಪ तेकडसून चमकून येता. मये तुमगेल वॉइस टिके म्यूट कराती हंग विंगड चेडुवांक तोंदरे जाता. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. Am I visible? Am I audible? हंगे लेक am I visible am I audible म्हण सूर केलींती थंय तांनी क्लास घेवचे हंग हांव क्लास ऐकूचे हे गुंडान पाया वयर न्हिदोचे कोणा क्लास म्हणू कळतना. वट्टरे मेगेले का वस्त जावंक गेले हे लॉकडाऊनांत. हा पतोडे जल्द गो तुगेलो ऑनलाइन क्लास. होय कसं करचे हांव तेदन वचनी नवा स्कुलाक ताकाचे आत ऐकतस. अम्मा म्हाका बोर जातास मागीर खेळच्या क्या अम्मा तसं नाही पुणी ऍक्टिव्हिटी करया. तू एकलो खेळका रे गुंडा. हा मग तू गेलो तो खेळत बसले रे हंग घराचे काम कोण करचे रे गुंडा. वसता बा तू एकलो खेळ. मागेलो कोणी खेळणंती म्हाका बोर जातास फ्रेंड्स वरेना खेळया म्हूण सांगल्या रे
घरा बाहेर वच्चक ना लॉकडाऊन खे कोणाके अप्पोडचक ना कसं ना बाह्या हे गुंडा कसन जल रे कसल अशी बसला या हांव खेळता या तुगे लोट होय वे अम्मा हा जायत हा आणि तू कसं खेळण्या कण्ण मुच्चाली खेळण्या अन्न मग काही तरी आपण ना प्लीज मग ह्या घरा भितरीच बैसून जैला मणके जातास गुंडा हानेक ಸ್ವಲ್ಪ दिवस मारया ताज मागिरी हांव तुका आपण व्हरता आता सध्याची परिस्थितीन असना घरा भितर आसचेंच सेफ ए गुंडा आता टीव्हीन तायला पडल्या शिफ्टा प्रकार क्लास स्टार्ट जात काय फाल्यां देखून क्लास स्टार्ट तू बॅग पुरा जोडसून दवरी जायतो वाव होय वे अण्णा क्लास स्टार्ट वे ये म्हाका सुमार दिवस जाल्ले म्हज्या फ्रेंड्सांक पुरा पळयनाशी अण्णा म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ मोबायल दिता अण्णा म्हाका स्कुलाची वाटेची विसरून गेले गूगल मॅप पळोवंक न्हू हांव स्कुलाक वता त्या साकड नक्क मरे हांव तू स्कुला वच्चाक ऑटोची वेवस्था केला रिटर्न येतानाच ना हांव तुका आपण हाडता गुंडा स्कूला वच्चे पुढे देवाक एक नमस्कार करूनस गुंडाले आज तुकून स्कूल स्टार्ट गुंडाक जमू खंयचे चेडवांक आणि प्रपंचाचे खंयचे जनाकय हे कोरोना निमित्त कसले बाद जायनाशी हे कोरोना म्हणजे प्रपंचातून नाश जावन वच्ची तशी करी देवा म्हणून मागून घ्यायची जायतम्मा हांव आनी स्कुलाक भायर सरता गुंडा राब रे मास्क घालून वच गुंडा मास्क ಒಟ್ಟು हे वरे बाटली होर रे थंय हंगा पडचनी कोर नका आपडले रे कूडले हे सॅनिटायझर गांगे जायतवा आणि करची फ्लेवरला होरी ओपन जाऊन शिंकू नका जायतम्मा आणि पुणे हांव भायर सरची की जायत रे गुंडा वचून यो दे चांग करो संजे हांव अन्नाक पेटयता तुका आपण हुडकू जायतवा थंय राब तू ओ हक खंयची पळयला मू हांवें कोण बायो चेडवा शिके दूर दूर बैसाची जातवा लग लग बैसू नका ती आणि मास्क समोर घालून घ्या हो रंगा की म्हणून हें कसा ना बा दूर दूर बस करायशिला आता पडले म्हणके लग्गी बसचक ना तुमक पुराय अपर प्रायमरी क्लासाक हांव स्वागत करतास कोरोना टायमारी तुमी सकड मस्त कष्ट अनुभवशिला म्हणचे विशयी म्हाका गोतस म्हाका जोर भूक येतास हें टिफिन बॉक्साची काण खावची की ह्यो सर पळयला रे कसं की उलयता सबा म्हाका ह्या टायमारी अम्मान टिफिन दिवंक आनी अभ्यास जावन गेला तुमी सकड ऑनलायन क्लासाक अटेंड जाली न्हय थंय तुमी लायकोन शिकला म्हूण हांव लेखूंक घेनास आनी आतांचे राष्ट्रीय शिक्षण नीती प्रकार अंगणवाडी देखून 1st to 2nd स्टँडर्ड म्हणजे फाउंडेशन ताजे मागीर 3rd to 5th स्टँडर्ड प्रिपरेटरी 6th to 8th स्टँडर्ड मिडल आणि 9th to 12th स्टँडर्ड सेकंडरी कळली न्हय तुमकां आनी हांव ऑनलायन क्लासान तूं तुमकां पुरो मग्गी शिकयला न्हय आतां एक एकली मग्गी सांगा ती ए गुंडा तूं 7ची मग्गी सांग 7 ಒಂದ್ಲಿ 7 7 ಎರಡ್ಲಿ 14 7 ಮೂರ್ಲಿ 21 7 ನಾಲ್ಕಲಿ 28 हां व्हेरी गुड गुंडा तुगे ल्हान मास्टर न्हय तशी तुका लायकोन प्रॅक्टीस करशिला की म्हणून हां आतां नेक्स्ट तिम्मा संच मग्गी सांग रे तूं 6 ಒಂದ್ಲಿ 7 6 ಎರಡ್ಲಿ 14 6 ಮೂರ್ಲಿ 21 6 ನಾಲ್ಕಲಿ 28 ए कोणाक निमगिल्ल हांव कोण सांगतास ती हें मास्क घालून कोण उलयतास कोण उलयता ना म्हणून रे कळना बा हां आतांचें क्लास जालें आनी आतां तुमी डायरेक्ट घरकड वचका कळवा थंय हांगा वचचक ना कोणाक आपडचक ना कसं खेळचक ना येतो अय्यो हें जारू बंडी जोकाली पुरो खेळका म्हणून मस्त हाशी जातास मो हे रंगा ए सेकंड एक दिवनाक मारया चिके दूर राब मी गेला अम्मान सांगला कोणाके टच करचे नज्जे म्हणून सांगून हां जायत रे कशी आस तू इतले वेळ जाल्ले आ ನನಗೆ निमू हां हां हॅलो हॅलो हां
ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಂ ಹಾಂ. गेटा शब्द झाले आई निंकी म्हणू गुंडा आईला की म्हणू पाप मस्त भूकी जाऊन पुरं गुंडाक अय्यो हे कसं ना गुंड काही गेलो हंगास मुग आपण हळमो. ठीक आहे मागशी गुण पळे येते तुम्ही कोण आपण हळा म्हणू अय्यಯ್ಯೋ गुंड म्हणले कोण हा कोणाकी आपण हळमो. एक मास्क घालून कोणाला पोत म्हणून कळना बा. अंकल हांव त्यांची तुमकां तवळ लागून सांगच्याक प्रयत्न करतास. गुंडा थंयची स्कुलांत आस हांव गुंडा न्ही म्हूण सांगून. मात्र तुमी थंय स्कुलांत दाखोवन हांग येवचे रे फोनान तूं बिजी आशिल्लें. हांव उरलें आयकलेलें ना तुमकां. हा होय वे मारया शे जायत आता हांव तुका तुगेल घर काड सोणू गुंडाक आपण हरता वापस स्कुला वचून. अब्बा आईल रे गुंडा तू तुमको हे व्हिडिओ इष्ट झाला जाल्यार एक लाईक बटन होती याती तशींची तुमगे फ्रेंड्स आलो टू शेअर करणं आणि काही कोणी कोंकणी टीव्ही यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणी धरले आता वचून सबस्क्राईब करा ती. एक पत्तोळील सावास निमित्त की म्हणून आता हांव अरे एडवट करचेक स्टार्ट केला. शे हे कोरोना म्हणजे महामारी निमित्त चेडवांक मस्त ಒತ್ತಡ पडला. मानसिक जावन तांणी कुग्गुंगन गेला. घरा भितरी बसून तांकां एक नमने जैल म्हणके फील जाला. तेच देखून आम्ही पुरा पेरेंट्स चेडवांक चिके नाजूक जावन आम्ही ट्रीट करता. हां आनी एक विषय कसन म्हळ्यार हे कोरोना महामारी निमित्त चेडवांक ಒಟ್ಟು शिक्षका तांकां म्हळ्यार टीचर्स तांकां रे मस्त ಒತ್ತಡ जाला. मस्त कष्ट भोगले तांणी. खंयचे प्रकार चेडवांक ऑनलायन क्लास आयकुचेक कष्ट जातकी त्यांचे रितेरी टीचर्सांक रे ऑनलायन माध्यमा मुखांतर चेडवांक अर्थदवत तशी शिकोवचे रे तितले कष्ट जाता. सो टीम कोंकणी टीव्ही सॅल्यूट्स ऑल द टीचर्स who worked tirelessly to make our kids understand the subjects during this pandemic time.